वास्को रवींद्र भवनात आयोजित केल्ल्या गिमाळ्या संस्कार शिबिराचो आयतारा समारोप सुवाळो जालो। ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हण कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हजर आशिल्ले। आरडेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान महेंद्र गांवकर। या एकंदरीत शिबिराच्यो ज्यांनी भार आपल्या खाण्याचे शिक्षक म्हणून घेतले होते शीला कुमारी आणि ज्याच्या संकल्पनेतल्यान हो संस्कार भारती आज उभो जालो आणि एक वैचारिक दृष्ट्या इतली ल्हान माणुकल्या भुरग्यांक एक व्यासपीठ निर्माण करून दिवपाचे ज्या तकलेंतल्यान आयले ते या संस्थेचे अध्यक्ष श्री शिंदे आणि ह्या शिबिरान आपल्या भुरग्यांक मुद्दाम होऊन दावडून आपले भुरग्यांतले कलात्मक जे गुण जे असतात आणि तांकां पाठबळ दिवपा खातीरूच आणि ह्या संस्थेक मुखार हाडपा खातीर हांगा जमिल्ले सगळे पालक म्हणजे ल्हान माणुकले भुरग्यांक आणि ह्या शिबिरान पार्टिसिपंट जाल्ले सगळ्या पार्टिसिपंटांक म्हजो मानाचो सलाम। त्याचबरोबर तुमकां सगळ्यांक म्हजो नमस्कार। प्रत्येक मनीस कलाकार असता, जन्मापासूनच तो कलाकार असता। तो मागीर संगीत क्षेत्रान आसूं, तो मागीर साहित्य क्षेत्रान आसूं, तो मागीर नृत्य क्षेत्रान आसूं किंवा विविध क्षेत्रां ह्या कलेच्या संस्थाच्या मार्फत आसूं। जी कला फाटले कितलेशे वर्स जाली आणि ह्या पिढी कडल्यान त्या पिढी कडेन पावप आज प्रत्येक या समाजाचे आमचे कर्तव्य जावन आसा, प्रत्येक मनशाचे आज भान जावन आसा आणि ताका म्हाका दिसता ताजी शान, ताजे मान आणि ताजे कर्तव्य या कला भारती गोवान आज पूर्ण केल्लें आसा आणि म्हणूनच हांव तांचे प्रथम एकदां अभिनंदन करता।